जेजू बळकातय बोमोगाच्या भावा आनी भयणी, जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी तो पाळटा तो आपलें घर खडपार बांदलेल्या एका बुदवंत मनशा बरी. देवाचें उतर केन्ना आमी पाळटाव तेन्ना आमचें क्रिस्तांवपणाचें आत्मीक घर शाबीत आनी सोबीत उरता. देखून प्रख्यात देवशास्त्री तशेंच बायबल तज्ञ सान जेरो म्हणटा, one who does not know the scripture, Bible or the word of God does not know Christ himself. म्हळ्यार जो कोण पवित्र पुस्तक नेना, जो कोण देवाचें उतार नेना, तो क्रिस्ताकच नेना. आनी आमचें हर एकल्याचें जीवन क्रिस्ताचेर बांदून हाडलां. आमच्या सगळ्या क्रिस्तांव धर्माचो सार आनी मूळ आनी तीळ जावन आसा जेजू क्रिस्त. कित्याक म्हळ्यार प्रख्यात देवशास्त्री कार्ल राहणार म्हणटा, क्रिस्तांव धर्म म्हळ्यार थोडे उपादेश न्हय, थोडे रुली या रेगुरो न्हय, बगार क्रिस्तांव धर्म जावन आसा जेजू क्रिस्त आनी ताचो पास्काचो मिस्तेर. आनी जो कोण जेजू क्रिस्ता थंय सत मानता तो देवाचो पूत, तो मनीस जालो, आमचे मदें जियेलो, कुर्सार म्हणून आमची सोडवण केली आनी त्या उपरांत तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जावन जालो. म्हणले पास्कांचो हो मिस्तेर जो कोण सत मानता तो जावन आसा खरो क्रिस्तांव. देखून हें समजा जय तर देवाचें उतर आमी सदां वासीस. एवरी ह्युमन वर्ड is the expression of the person and the extension of the power of the person. म्हळ्यार आमी उलोवचें हर एक उतार आमी कितें जावन आसा तें उगडापें करता आनी तशेंच आमचो अधिकार त्या उतरांनी मुंदरून व्हरता. विवरा मुखांतर हांव तुमकां विवरसितां. पयल्या सुवातेर आमी उलोवचें हर एक उतार आमी आमच्या काळजांतलीं बोगणां सगळें उगडापें करता. बऱ्या मनशाच्या तोंडांतावन येता कितें बरें उतार, वय की न्ही. एकलो मनीस जर तर मोगाळ, दयाळ, मायपासी, शेगुणाचो, दुबळ्या धाकट्यान थंय ताका पाप बिरमोत आसा, ताच्या तोंडांतावन येता कसलें उतार? तेंच मोगाचें, समजोनेचें, दयाळायेचें, तिंच उतरां. आनी एकल्याच्या काळजांत जर तर राग, मोसोर, जिद्द, हगे, हंकार हें पुरा बरोवन आयलां, तोचे तोंडांतावन उतरां येतात. उतरां कसलीं? तिंच उतरां रागाची, मोसराची, बेबद्यापणाची. देखून ते म्हणटात, युअर वर्ड्स बिट्रे यू. तुजें उतार तूं कसलो मनीस म्हणलें हेरांक उगडापें करता. बऱ्या घराच्या भुरग्याच्या तोंडांतावन बरीं उतरां येतात, पूण वायट घरा जल्मल्लो आनी वायटच आयकल्लो तो भुरगो क्लासींत कितें उलयता? पोसड्यो गाळी तीं उतरां उलयता. देखून आउट ऑफ द एबंडन्स ऑफ द हार्ट द माउथ स्पीक्स. दुसरें, आमी उलोवचें हर एक उतार आमचो अधिकार मुंदारून व्हरता. म्हळ्यार आतां हांव हांगा उलयतां आनी आमचो बिसायब उलयता, ह्या उतरांक फरक आसा. तुमकां एक ल्हान उदाहरण दितां. आतां हांव बज्जोडी आसा विगार जावन, हांगा फादर मेल्विन सुपिरियर जावन आसा. एक दीस हांव फादर मेल्विनाक फोन करतां, फादर मेल्विन दायकन बज्जोडी येता गी, म्हाका इल्लेशें तुमचेर उलोवंक आसा, हांव तिके बिजी आसा. फादर मेल्विन बिजी आसल्यार तो सांगता, फादर डॉमिनीक आज हांव तितकेशें बिजी आसा, हांव फाल्यां सकाळीं येतां. पूण तितल्या भितर फादर मेल्विनाक तक्षणा बिसायबाचें आमच्या पिटर पॉल सल्डाना ताचें फोन येता. फादर मेल्विन,
आय वॉन्ट टू स्पीक टू यू अर्जंटली, प्लीज कम ओवर टू द बिशप्स हाऊस. तक्षण बिस्पाच्या घरा ये. पद मेलवीन कितें म्हणटा, येस लॉर्ड आय एम कमिंग. हांव खंडीत येता, आतांत येता. कितले बिजी आसल्यारय बीस साहेबाचें आपोणे आयिल्ल्या तक्षणा कोणी जाल्यार आपलें काम देगेर दवरता आनी वेता. कित्याक म्हज्या उतरां तो मान दिना म्हूण न्हय, पूण हांवें उलयतना आनी बिस्पान उलयतना थंय तापावत आसा. बिस्पाक उतरांक चड अधिकार आसा, वय की न्ही. तशेंच बीस साहेबान उलोवच्या उतरांक आनी पाप साहेबान उलोवच्या उतरांक तापावत आसा. पाप साहेबाचें उतार सगळ्या संवसारच आयकता. तशेंच आमचो प्रायम मिनिस्टर मोदी उलयता आसतना आनी ट्रंप उलयता आसतना, डोनाल्ड ट्रंप उलयतना तें फरक आसा. डोनाल्ड ट्रंप उलयतना सगळो संवसारच आयकता, कित्याक सुपर पावर अमेरिका. तशेंच देवाचें उतर मोगाच्यानो. पयलें देवाचें उतर देवाकच उकडापें करता. देवाचें उतर कोण? तो जावन आसा स्वामी जेजू क्रिस्त. आनी स्वामी जेजू क्रिस्त कोण जावन आसा? एक दीस फिलीप विचारता जेजू लागीं, जेजू आमी तुजे ला इतल्या तेंबतावन आसा, बापाक आमकां दाखय. तेन्ना जेजू कितें म्हणटा, फिलीप तूं म्हजे काळ इतलो तेंबतावन आसाय आनी बापाक तूं नेनायंगी. जो कोण म्हाका पळयता तो कोणा पळयता? बापाकच पळयता. म्हळ्यार बाप, पूत आनी पवित्रोत्म तेग जण एक जावन आसात. तेग जण पूण एक देव ते जावन आसात. देखूनच आमी केन्ना देवाचें उतर आमी वाचता, जेजू मात्र न्ही, जेजू आमचे लागीं उलयता, बाप आमचे लागीं उलयता, पवित्रोत्म आमचे लागीं उलयता. हें पयलें आमी मतीन दवरचें. दुसरें, देवाचें उतर आयकत आसतना देवाच्या उतरांत आसा सकत. ती सकत आमचे थंय येता. तुमी थोडे पटी थोड्या कॅरिझमॅटीक पंगडाक येतात, थंय थोडी अजापां तुमी पळयतात. ह्या सांत सांतिनीक तुमी घेया पवित्र सभेच्या, जावं दी पद्वासो, सांत आंतोनू, सांत फ्रांसीस या हेर सांत. त्या संतांच्या जिवनांत इतली अजापां त्या संत भक्तांनी केली. कशी म्हळ्यार ते देवाचें उतर तांणी आयकलें, वाचलें, त्या उतरा प्रमाणे ते जियेले. ते आनी एक देवाचें उतर जालें हेरांक. आनी देवाच्या उतराची सकत तांचे थंय आयली आनी त्या उतरा मरिफात ते अजापां करूंक शकले. देवाच्या तांच्या सक्तीन न्हय, बघा देवाच्या उतराच्या सक्तेन. मोगाच्यानो, देवाचें उतर तितलें बळादीक जावन आसा. जर तर आमी देवाचें उतर आयकता, तें वाचता, तसो नियाळ करता आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता, तेन्ना खंडीत जावन 100% देवाच्या उतराची सकत तुजे थंय आनी म्हजे थंय येतली. आमचें जीवन परिवर्तन करतली मात्र न्हय, हेरांक प्रेरण करूंक, हेरांक प्रेरण जावंक, तांची जिणी बदलूंक आनी थोडी ल्हान ल्हान जावं दी आत्मीक या मानसीक दैहिकी अजापां करूंक आमी शकतले. तर ह्या देवाच्या उतराचेर आमी पातयेया. जर तर देवाचें उतर सदांच आमी वाचता, तसो नियाळ करता, त्या प्रमाणे आमी जियेता, तेन्ना आमचें घर कटपार बांदिल्ल्या त्या घरा बरी. पावस वतलो, हावर चडलें, जड वारें वाडलें, त्या घराक मारलें तरी तें कोसलून पडोंक ना, कित्याक ताची बुन्याद खटपार म्हळ्यार देवाच्या उतराचेर बांदिल्ली जावन आसा. तर आमच्या घराची बुन्याद देवाच्या उतराचेर, त्या खटपाचेर आमी बांदया. आमेन. Bible diaries are available now in English and Konkani. Grab your copy today.